गाइज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी तुम्ही सगळी जाणां चित्ता आसतली व्हिडिओ स्टार्ट करतात सुप्रिया किचनान शे गाय म्हणून. तर हय, आयज म्हटलें किचनानसून व्हिडिओ स्टार्ट करूया. सदांच म्हणटा तशें भायर नाल्यार खंय तरी व्हिडिओ स्टार्ट करता. सो बॅक कॅमेरा म्हाजी गडबड किचनान कशें कितें चालू आसता जेन्ना हांव मम्मीक हेल्प करता, ऑर हांव स्पेशली जेन्ना कसली रेसिपी ट्राय करता या करपाचें आसता तेन्ना म्हाजी गडबड कशी कितें आसता ही म्हटल्यार तुमकां आयच्या व्हिडिओन शेअर करूया. हे डेलीचें आसता. म्हटल्यार थोडी फारशी मम्मीक हांव सदांच बॅक कॅमेरा हेल्प करता. म्हाजें ब्लॉगिंग तर चालूच आसता, बट सायड बाय सायड ना किचनानूय हांव मम्मीक मदीं मदीं हेल्प करता. ती केन्नाय हांव तुमचे बरोबर शेअर करता, केन्ना केन्ना करिना. तर आयची गडबड अशी आसली की आयज हांव करपाचें आसलें प्रॉन्स बिरयानी. आतां बिरयानी करता म्हटल्यार खुबशें कितें कितें कटींग करून घेवचें पडटा, खूब तयारी करची पडटा आनी तेतून टायम कसो वयता कांयच कळना. आनी आयज म्हजो मूड असो आसलो की शांत रावून ना किचनान काम करपाचें आसलें. तेका लागून म्हटलें व्हिडिओ करया आनी मागीर वॉयस ओवर करया. तर जितलें जाय आसलें तितलें हांगसर हांवें कट करून घेतलें आनी तांदूळ बीन मातशें फुगत घालून दवरलेलें हांवें अर्दें वर. आयची प्रॉन्स बिरयानी आसा न्हय ती हांव शॉर्टकट करपाचें आसलें. कांदो बीन फ्राय करून घेवचें नासलें, डायरेक्ट म्हणटा तशें हांव करपाचें आसलें, कारण म्हाजे कडेन तितलो टायम नासलो. म्हाका बेगिना अशी करपाची आसली, सो शॉर्टकट अशी ट्राय केली हांवें. ऑलरेडी ही रेसिपी हांवें शेअर केल्ली आसा 2-3 फावटी. तुमकां डिटेल्सान व्हिडिओ जाल्यार तुमी चेक करूं शकता चॅनलाचेर. तर आदन दवरलें. आदन दवरच्या पयलीं अर्दें वर हांवें तांदूळ हांगसर फुगत घातलेले. जाय जाल्यार तुमी घालपाचें, मातशें बरें हें जाता. तेजे मागीर आदन दवरलें. तेजे उपरांत खडे मसाले थोडेशे घातले जे तुमकां जाय ते घालपाचे आनी जितले कटींग जाय ते हांवें हांगसर कटींग करून घेतले. कांदो, टमाट, मिरसांग, ओली कोथंबीर हे सगळे कट करून घेतले. सायड बाय सायड दुसरें काम म्हाजें चालू आसलें. म्हटल्यार दोनूय कामां बॅलन्स करताले. मम्मी बीन म्हाका मदीं मदीं हेल्प करताली, बट आतां बिरयानी आसा म्हटल्यार मम्मी म्हणपाक लागली तूंच कर, कित्याक आपूण केल्लें तुका लायक जावचें ना आनी हांवें केल्लें तिका लायक जायना एकदां, अशें जातात न्हय. तर हांगसर तांदूळ बीन धुले. आदन आमचे रेडी आसले, सो म्हटलें तांदूळ घालून घेवया आनी सिंकान भरपूर आयदनां आसलीं. तर हांगसर तांदूळ घालून घेतले. हे पळय आदन बरें तापलें आनी हांगसर म्हाजी मातशी गडबड जाली की तांदूळ घालच्या पयलीं न्हय खडे मसाले काडपाक हांव विसरले. सो गडबडीन जाता न्हय अशें केन्ना केन्ना, आनी थोडेशें उदक काडून घेतलें हांवें. तर हांगसर तुमकां जाय न्हय जाल्यार तुमी खडे मसाले काडून घेवं शकता. म्हटल्यार जेवतना मागीर तें लागना तोंडाक तितलें. म्हटल्यार मिरयां बीन मागीर ती तोंडाक लागता, सो हांव न्हय ती काडून घेता. बट गडबडीन विसरलें, सो मागीर हांवें काडून घेतलें. आनी तेच बरोबर मम्मी म्हाका मदीं मदीं हेल्प करताली हांगसर जें कितें जाय तें कटींग बीन करून. आनी आतां तुमकां खबरूच आसतलें आतां किचनान म्हटलें ना इतली आयदनां जाता, कितले फावटी धुवन काडली तरी ती परत परत जाता. आनी ह्या किचनान न्हय सिंक जो आसा तो भरपूर बारीक आसा, सो आमकां 5-5 मिनटांनी आयदनां धुवन घेवची पडटा, कारण तितले सिंकान आयदनां उरना. आनी हांगसर म्हटलें आयदनां धुवन घेतली. सो आतां म्हटलें प्रॉन्स बीन मॅरिनेट करून घेवया. सो मम्मीन म्हाका प्रॉन्स क्लीन करून दिल्ली. सो मॅरिनेट करपाक हांगसर हांवें बिरयानी मसालो, गरम मसालो, हळद, मागीर दही घातलेलें आसा, आले लसूण पेस्ट, लिंबू, मीठ हे सगळें घालून हांगसर न्हय मॅरिनेट केल्ली आसा. सो ही बरी मॅरिनेट करून एक अर्दें वर दवरूंक जाय आनी बाकीचें काम करून घेवंक जाय. सो ही मॅरिनेट जाता म्हणसर न्हय हांवें बाकीचें काम सुद्दां करून घेतलें. बरे तरेन मिक्स करून घेवंक जाय. सो तुमकां डिटेल्सान जाय जर ही रेसिपी जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका. सो अशे तरेन हांवें ही मिक्स करून घेतली आनी सायडीक दवरली. आनी तेजे मागीर दुसरे कामाक हात घातलो, दुसरें काम करून घेतलें. आनी तेजेच बरोबर म्हणटा तशें हांगसर किचन सुद्दां हांवें क्लीन करतालें मदीं मदीं. कितें जाता जाणा, हांगसर ह्या किचनान न्हय चड स्पेस ना, सो मातशी हे जाता आमकां. सो आमी तरी एडजस्ट करून घेता. तेजे मागीर म्हणटा तशें थोडेशें क्लीन बीन केलें आनी बाकीची तयारी केली. सो हांगसर सुद्दां परत म्हणटा तशें आतां खडे मसाले हांवें यूज केल्ले आसा. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचे ऑर ना सुद्दां घातलें जाता, कारण ऑलरेडी आमी शीत करतना घातलेलें आसा. तेजे मागीर खडे मसाले घातले, कांदो घातलो तळसळून घेवपाक, मिरसांगो घातले, तो तळसळून घेतला. तसो हांवें हांगसर टमाट एड केले. सो मिरसांगो जाय तितले तुमी घालूं शकता. ऑलरेडी आमी बिरयानीक मसालो घालता, सो जर तुमकां मिरसांगो घालपाचे ना जाल्यार स्कीप करूं शकता, कारण हांगसर अशें आसा की म्हाज्या अकॉर्डिंग हांवें जितले स्पायसी जाय त्या प्रमाणे मिरसांगो घातले.
तुमच्या अकॉर्डिंग तुम्ही कितले स्पायसी खाता त्या प्रमाणे तुम्ही हांगसर मिरसांगो मसालो एडजस्ट करा. तर हांगसर मिरसांगो घातले, मागीर कांदो टमाट सगळे घातले आणि त्याच्या मागीर परत हांगसर धंय सुद्दां घातला, खडे मसाले, तेच्या उपरांत मसालो घातला, बिरयानी मसाला आनी गरम मसालो. परत सांगता म्हाज्या अकॉर्डिंग जितले स्पायसी जाय ते हांवें हांगसर घातलेले आसा. तेच्या मागीर मीठ घातले आनी जे उदक हांवें काडून दवरलेले आदनाचे ते हांवें इल्लेशे ऍड करून हे शिजत दवरले. कांदो टमाट जसो शिजलो तसो हांवें हांगसर मागीर प्रॉन्स ऍड केल्ले आसा जे मॅरिनेट करून घेतलेले ते. सो ते घालून बरें मिक्स करून घेवंक जाय. इल्लेशें उदक घाला आनी ते बरें शिजपाक दवरा. म्हटल्यार ते बरें शिजोवंक जाय. चड टायम लागना सुंगटां शिजोवंक, बट तुमकां जाय तितलो टायम तुमी दवरूं शकता. सो हे शिजलेले आसा हांगसर. तेच्या उपरांत हांगसर ओली कोथिंबीर घातले. आयज हांवें हांगसर पुदिना बीन कांयच यूज करूंक ना आनी इवन म्हणटा तशें हांव पुदिना चड यूज करिना कारण म्हाका तो लायक ना. सो फ्राय केल्लो कांदो सुद्दां हांवें हांगसर यूज करूंक ना कारण म्हाजे कडेन तितलो टायम नासलो कांदो बीन फ्राय करूंक. तुमकां जाल्यार तुमी करूं शकता. सो ग्रेवी रेडी जाली तशी हांवें थोडीशी काडून घेतली कारण म्हाका 2 लेयर लावपाचे आसले. तुमकां सिंगल लेयर लावपाक जाल्यार डायरेक्ट तुमी शीत घालून लेयर लावं शकता. हांवें 2 लेयर लावपाक जाय म्हणून थोडीशी ग्रेवी काडून घेतली. सो फर्स्ट लेयर लायलो आनी फर्स्ट लेयर लायल्या उपरांत तुमकां जाय जाल्यार सायडीक पुदिना घालूं शकता, ओली कोथिंबीर घालूं शकता. हांवें हांगसर ओली कोथिंबीर घातला. फूड कलर घातलो, ऑप्शनल आसा. कलर नाका जाल्यार स्कीप करपाचो, बट कलर हो जाय. केसर आसा जाल्यार केसर घाला, बेस्ट म्हणटात तसो. इल्लेशें तूप सोडलें. तेच्या मागीर सेकंड लेयर लावपाक घेतलो, म्हटल्यार ग्रेवी घातली, तेच्या उपरांत शीत घातलें आनी ही आमचो म्हणटा तो सेकंड लेयराची स्टेप आसा. सो सेकंड लेयर लावन घेतलो. सेम पद्दतीन ओली कोथिंबीर घातली, फूड कलर घातलो, तूप घातलें आनी अशे तरेन बिरयानी म्हणटा तशी रेडी जावंक ना. मातशीशी 5 मिनटां परत आसली तशी गॅसीचेर दवरून उब मारून घेवंक जाय म्हणजे हांगसर बिरयानी आमची रेडी जाली अशे तरेन ही पळय. सो बिरयानी जाली तशें हांव म्हणटा तशें रुमान गेलें. आतां रुमान वचून हांवें मसाल्या रिलेटेड काम आसलें सो ते काम करून घेतलेलें आसा. आतां सांगपाक गेलें न्हय खरें आमचें सामान इतलें आसा की आमी न्हय म्हणटा तशें ह्या रुमांनी तितली स्पेस ना. आमच्या खुबूच सामान जाता सो जाता तशें आमी एडजस्ट करता हांगसर. सो हो आसा एक बेडरूम. डिटेल्सान हांवें आजून दाखोवंक ना तुमकां. तर ह्या बेडरुमान आमचे सगळे मसाल्या रिलेटेड सामान आसता थोडेशें. सो तें काम आसलें पॅकिंगेचें आनी कितें नोट डावन करपाचें ते करून घेतले. सायड बाय सायड कशें जाता एकदां रातचें हांव पॅकिंगेक बसता. सो बाकीचे टेप्स म्हण सामान म्हण ते कितें जाता तशेंच उरता कारण रातचो तितलो टायम नासता आनी पॅकिंग केलें काय हांव न्हिदोंक वयता. सो तेच्या उपरांत सकाळची ड्युटी म्हजी अशी आसता की ब्लॉग केलो, एडीट केलो की तेच्या उपरांत बाकीचे सायड बाय सायड थोडोसो टायम काडून हांव म्हणटा तशें हें बीन करता म्हणजे प्रॉपर दवरता. टेपी म्हण, पेपर म्हण, नोटबूक म्हण, मातसो रिलेटेड खुबशीं कामां आसता. डिटेल्सान हांव तुमकां व्हिडियोन तितलें शेअर करिना. सो जसो टायम जाता न्हय एडजस्ट तशें हांव हें करून घेता कारण पॅकिंग करतना मेन म्हटल्यार खूब बरें पडटा म्हाका आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाका घरा कडेन लक्ष दिवचो पडटा. सो बॅक कॅमेरा न्हय खुबशीं कामां आसतात ती हांव हँडल करता बऱ्या तरेन जशें जाता तशें. ऑन कॅमेरा हांव थोडेशे गजाली तुमचे बरोबर शेअर करता की अशें अशें चालू आसा, हो अपडेट आहा तो अपडेट आहा. बट बॅक कॅमेरा न्हय खूब हें आसता, धांवपळ आसता म्हाजी. तेतून म्हाका मम्मी बीन हेल्प करता भरपूर म्हणटा तशी. तेका लागून खूब बरें आसा. नाल्यार अशें जाता की कामाचो ओवरलोड न्हय खूब जाता. एकदां अशें जाता ऑन द स्पॉट भायर सरचें पडटा की खंय वचूंक जाय, सामान हाडूंक जाय, घरा रिलेटेड कितें हाडूंक जाय. सो तेका लागून खूब म्हाजी धांवपळ जाता. तरी बट हांव हँडल करूं शकता सगळ्या हितून. सो बरे तरेन हँडल जाता. सो हे टेपी बीन आसता न्हय ते रातचे अशें तशें पडलेले आसता पॅकिंग करून ते सकाळीं उठून सारके दवरचे पडटा. आमचे लेबल्स आसता ती सारकी दवरची पडटा. सो सारकी दवरले जाल्यारूच आमकां ती प्रॉपर दुसरे फावट पॅकिंगेक गावता न्हय. सो हांगसर लेबल्स बीन आसता न्हय ती सारकी दवरता. एकदां एक्स्ट्रा जी आसता ती भायर काडून दवरलेली आसता. सो अशे तरेन हें आसता आमचें काम म्हणटा तशें. सो हें जाल्या उपरांत मागीर म्हणटा तशें परत एडिटिंगाक थोडेशें आसता टायम तो टायम एडजस्ट करता हांव. सो आयच्या व्हिडियोन तुमकां एटलिस्ट हें कळ्ळें आसतलें की म्हाजी गडबड बॅक कॅमेरान
फाटल्यान कशी जाता ती. सो अशे तरेन आयचो व्हिडिओ हांवें शूट केलो गडबडीन धांवपळीन. तर हांगसर बिरयानी आमची रेडी जाली. सो गायज असो आसलो म्हजो आयचो धाकटो असो व्हिडिओ. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो, म्हाजी धांवपळ आवडली आसतली. व्हिडिओ आवडलो आसत, बिरयानी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. ते म्हणसर देव बरें करून आनी शांततेन पळया कितलेशे काम करून घेतले हांवें. आयज खुबशे काम जाले ते बीन शांत हितून शांत आवाजान. थँक्यू, बाय बाय.